जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोयराक तुवें सोडटा तुया मी प्रीती ओपो जोयो अपमान करतात तुया मी माफी करू जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोय सोबोनी पेटात तुया मी शांती हाडू जोय चूक फोट बसतात तुया मी जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूंदी काळजा जेजू मोगाच्या आज्ञा आमकां तुजें दर्शन दी जेजू मोगाच्या आज्ञा आमचे मुखार तूं आयलें हे मोगाचे हे तुजे दयाळायेचे हे तुजे काकलुतीचे किरीत भाशेन कुरपा दिवंक केवळार तूं हाजीर आसा आमी तुजी पोरसां आज ह्या सकाळी फुडें तुजे मुखार आयल्यांत सोमया आमी तुजी पोरसां तुका वंदन करूंक तुका नमन करूंक आमी हांगा दिमी घातल्या किरीत तुका आमचो नमस्कार करूंक सगळी खालतिकायेन आमची तकली आमी बागयता सोम्या तूं आमचो दोनी जीव दाता देखून आमी तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. मोजो पाटलाकोरू तुझी खुशी झाल्या तुझो कुरिसुबा सोडे मोचे पाटल्या मोजो पाटलाव कोरू तुझी खुशी झाल्या तुझो कुरिसुबा सोडे मोचे पाटल्या आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता मोजो पाटलाव कोरू तुझी खुशी झाल्या तुझो कुरिसुबा सोडे मोचे पाटल्या Tomorrow, we celebrate the feast of Saint Bartholomew, one of the patron saints of our church and our Chikalim village. In the Bible, we read that he met Jesus under the fig tree. Dear Lord, when he was first informed about you, his initial reaction was, how can anything good come from Nazareth? But as soon as he met you, he wanted to become one of your disciples. His greatest desire was to know the truth. And you said of him, here is a man in whom there is no deception. Dear Lord,
Today we ask you to pray against the deceptions and lies that are influencing us and the people we know. Help us to experience your acceptance when we are honest. Give us courage to resist lying as a means of self-protection, and inspire our minds to recognize the truth when we hear it. Amen. गायन करूया 35 सगळीं दिमी घालुया. संस्कारा कितल्या ओळत्या सस्तगी नोवान कोरता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोरता सोयबाचे विशय आमचे घुसपटा गुटा मुका तिरवाडो आपसो बाबार सोय बोरते विशय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या जोय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान बोंदुया वा काणुया उपजोल्या हातांचे मोदो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसारको कालतेपणान मान दिवया ससना ससना. आमेन. गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसूं. तुमकां देवाची तुमकां कृपा आनी मागीर मोगात स्विकारायच्या मिसाच्या बलिदानान आज केरीत भाशेन निमाणें त्रिदूम सांत बार्तोलोमेवचे आयचे मीस केरीत भाशेन आमी भेटयता सांत बार्तोलोमेच्या मानाक. दुसरे इंतेसांव जेनिफर फेर्नांडीस आपलो 21वो जल्माचो दीस समोरमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे खातीर मागुया. आजमोन कुलासो आपल्या जल्माचो दीस समोरमता ताचे खातीर मागुया.
एनियल आमचो भाव बरो ना ताची बरी भलायकी खातीर आमी मागुया. आमची फिरगोजीची 400 वर्सां भोगतात. केरीत भाशेन आमकां देवाची कृपा मागून अदीक जिवाड आमी फिरगोजकारां जावंक आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवान हो संवसार रचलो आनी हो संवसार वाडोवंक मनशाच्या हातान अधिकार दिलो. सुकणीं, नुस्तें, जनावरां आमची इश्ट मित्रां हो आमचो विशय. सर्वेस्परा देवान जमनी वेली सगळीं जनावरां आनी अंतळा वयली सगळीं सुकणीं रचलोली आनी रचनेची सेवा करूंक मनशाक अधिकार दिलो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सुकणीं, नुस्तें, जनावरां आमची कोरी इश्ट मित्रां. आमचे पासत तीं जीव दितात आनी आमचें जेवण खाण जातात. जिवी आसतना आपलो सांगात तीं दितात. झाडां फुलां फळां जावंक आपलो आदार दितात. फळ खावन बियां दुसरे सुवातेर व्हरून तें किर्लावंक तीं वावुरतात. आयज आमी म्हणटाव तीं कोबार जालीं वो तीं आमचेर आक्रमण करतात. जनावरां आमकां खावूंक येतात वो सुकणीं आमच्यो वस्तू इबाड करतात. हें अशें जावंक आमची चूक आसा. आमी दोंगर झाडां कातरून उडयतात. उदक मेलें करतात. तांचो निवास आमी मोडून उडयतात. तांकां वाडूंक वेळ आनी सुवात आमी दिनात. ह्या खातीर सैम झुजता. मनशाचेर कोलपल्यां आयज तीं आमचेर आक्रमण करतात वो मरतात वो पयस पयस वेतात कित्याक आमी तांची इश्टागत मोडल्या. मनीस सृश्टी, जमीन, झाडां, उदक एक फामील कशी जिवचे बदलेक आमी हे फामिलीचे इबाड्यो पूत दूं जाल्यात. आयज मिसाचे भेटेंत ह्या चुकीचे बोगसणे मागुया आनी ह्या आमच्या इश्टा मित्राचे इश्टागतीन जिवन हो संवसार नवी प्रितूम करून एकचारान आमी जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून उरकून घेवन देवाचे काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांग वर मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सोर मनशाच्या रोसणारा आनी सरवंडारा सोर मनशांची सोडवण तुका जाय. बागयोंत बार्तोलोमेवच्या उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काळोखाच्या स्वतांतल्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडलें. ताचे विनोतीन भावार्थान ती राव आनी ताणें परगोट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवंसो बाळगून जिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या सासणाक. इजाकियल प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो.
तांचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. ते फालक्याचे जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीं जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय, सर्वेस्परा दोनिया. आनीक एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, हे हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग. सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो कोत्तलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात. तुमचेर हांव शिरोंतरां घालतलों, तुमचेर मांस वाडोवचें कोत्तलों आनी तुमकां कात येवशी कोत्तलों आनी तुमकां स्वास दितलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात. आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. म्हाका आज्ञा केल्ल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, खोड जालो आनी हाडां हाडाक जोडून आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरोंतरांनी बोल्लोलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वास सोड. सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वासा चारूय वाऱ्यांतल्यान ये आनी ह्या मेलेल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवीं जावून दी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवोन जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावलीं. एक व्हड आनी ओरिश्ट पळतोण. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खे इस्रायेलीचे घोराणे. तीं अशें सांगूंक भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बोरवासो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पोरजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते कोत्तलों आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी पोत्तून इस्रायलाच्या देसान तुमकां पावयतलो. म्हजे पोरजे, तुमचे फोंड उक्ते कोत्तोच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवोन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देसान पावयतलो. हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलें आनी केलें म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत तीं दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवाळ्यांत तीं उदेंतीतान आनी ओस्तोमेतान उत्तरी सान आनी दक्षिणी सान एकठांय केल्यांत तीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. ओरोण्यांत जोंगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ती काण करून जाता तसली शाराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागलो, तान लागली, तीं जीव सोडूंक पावलीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळदीरपणांत सर्वेस्परान तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्या विट्यांतलीं ताणें तांकां निवाळ्ळीं आनी ती काण करूंक जाता तसल्या शारान पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयलीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. तांच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक
तानेलोलो ओत्मो ताणें दादुशी केलो, बुकेलोलो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी बोल्लो. जबाब: सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ नासलोलो. उद्गार: Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy soy. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांची सगळी सुमूट आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. म्हजे पोरजे तुमचे फोंड उक्ते करतूच आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटूच हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गमून येतलें. इजिकेल प्रवाद्या उद्देशी देव आपले पोरजेक शिडकायता आनी जेजू आज किरीत भाशेन बाबा भयणीनो शुभ वर्तमान हातून किरीत भाशेन दुसरे सुमूर्तींत आसलेल्या 5व्या आवेस्वरान सोबे वडीन तुजो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो हे सुमूर्तीचो उगडास करता. आनी हे सुमूर्ती भायर लेवी शास्त्रांत 19व्या आवेस्वरान 18वी वोस आसा, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे विशीं आपले पोरजेकूच न्हय पूण फारिसेवान सादुकींक शिडकावणी दिता. सगल्यो सुमूर्त ह्या दोन सुमूर्तींचेर आदारलेल्यो आसात आनी सगल्यो सुमूर्त्यो हातूंत भितर आटापतात म्हूण जेजू दाखोड करता. एके भाशेन देव आमचो मोग करता म्हूण कोरन्यांनी दाखोवंक आमकां उलो मारता. भाग्यून पावलो बाबा भयणीनो गालियेसकारांक बरोवन कांय बरी हीं उतरां आमकां शिडकायता. गालियेसकारांच्या 5व्या आवेस्वरांत 13वे वळीन आमकां मेळटा, बाबा भयणीनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यात, पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान मात पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाडी नाकात. सैमाच्यो हाचे सुवातेर एकामेकाच्या प्रिती मोगान सेवा करात. परतून एकदां वाचता, बाबा भयणीनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यात आनी ही स्वतंत्रताय आमकां त्याच जेजूच्या मोर उद्देशी फावो जाल्या. पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान मात पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाडी नाकात. हाचे सुवातेर एकामेकाची सेवा करात, कित्याक आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापलेली आसा, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोर. म्हणटच एकामेकाक घांस मारूं नाकात,
पूण एकामेकाचो नाश करूं नाकात, पूण एकामेकाचो सेवेंत मोग करात. बाबा न्हू, आयच्या दिसाक आमी हे तिसरो दीस तिर्दुमाचो समारंभ तेन्ना आमी सृश्टी वयर झाडां पेडां उदक आनी आज सुकणीं जनावरां हाचे वयर आमी नियाळटना आमकां देव सगल्या मोगान रोसता आनी मनशाचो सगल्याहून चड मोग करता म्हूण दाखोवन करता. इतलेंच न्हय, मनशाक प्रथम जाग्यार दवरता उंचल्या पांवड्यार हे सृश्टीन, आनी मनीस आपलो अदीक आनी अदीक मोग करतलो म्हूण तीच देवाची आशा. देवाक आमच्या मोगाची गरज ना, पूण मनशाक रोचला देखून ही मोगाची कोरणी किरीत भाशेन दुसऱ्यांक एकामेकाची देखीन दाखोवड जातली म्हूण देव बरवशान आमकां जिवंक आपयता. आमचो बाबाट कोल करतलो जाल्यार गरज आमी ही मोगाची कोरणी करूंक, आमच्या पातकांतली आमी उठूंक, एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक. आयच्या दिसाक जेसू आमकां दुसरे सुमूर्तीन आनी लेवी शास्त्रान आसलेले ते आटापून सांगून वा घेवन पावली आमकां म्हणटा, पातकी सोयंबाची वस्तू तुमी पाडी नाकात, पूण एकामेकाची मोगान सेवा करात. तर हेंच आमी करूंक, आमची सृश्टी सांबाळूंक, मोगान एकामेकाच्या भावपणान जियेतना एकामेकाक आदार दिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. तुझी पूजा नमस्कार खातो विनवास तीच पोळीचो रोजना नावी बेतोयता देवा भुरगीं तुजी. मोशा बाबा बोलिनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवी शुभेच्छा करा. सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, बाग्योंत बार्तोलोमेवच्या उगडासाक तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचे कोश्ट मरण आमी समरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवंक ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा, सूर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर कार्य आनी सुताय
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उच्चा आनी सर्गीची शिकोण सगल्या मनशांक बरगोड कोच्या तुवें ती दोनूताचे बुन्यादी तीर आनी गोड बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगीत ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो स्वर्गारीक संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय सोय ओ स्वर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया सुम्या जेजू आमी ओवळो खाता आनी एकाशीन तें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी लोगोस तर आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तालोचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवंडी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गवंड्याक आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगतीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोर पोदवेदार बापा सर्वोंदोदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमचो दिसपटो गिरास जमखनी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां धर्मी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांगमळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूच चलयता आयज सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D9 पेज नंबर 51. D9. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. बाबा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. Baba,
गायन करूया क्रिस्ताच्या आत्म्याक. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, खरो बाबाट परगटूंक भाग्योंत बार्तोलोम्युआन थांबून आसलोल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव झरोयलो. ताच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच बाबार्थान तिरकोर आनी उतरांनी तशें खोर ज्ञानी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कोर. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यांच्या दिसाक आमी भाग्योंत बार्तोलोम्यूची परब समोरंतल्या म्हणटच फाल्यांचें पयलें मीस जातलें सकाळीं 6:30 परबेचें मीस 2 आसात. एक पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 7:45 वाजता. सकाळीं कोणसांचेर आशिर्वाद घालून पुसांव काडून आमी वयर येतल्या. म्हणटच उपकार मागता लोकां लागीं आदी फुडेंच थंय जमा जावंक आमी कोणसांचेर आशिर्वाद घालतल्या उपरांत आमी वयर येतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक उत्सवीक वर्सा मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, काडटाय आनी पाठयताय.
बागेन फ्रांसीस सावेराच्या आपोण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका देव आसता. तुज्या पुताच्या कुसाची नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोगांशीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोधीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक भरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमीन. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù cancellò l'oro e come capitinato Sogniamo potunkara Dacciamo cappucciacico Gesù cancellò l'oro e come capitinato Sogniamo potunkara Dacciamo cappucciacico Gesù sono mogarosso amidoria Eliatzakli Gesù Eli Eliatzakli amicoria Eliatzakli Gesù Eli Eliatzakli amicoria